दुसरे कडेन हे अलायन्स म्हणटा लेट जालें. हे अलायन्सात 2 फ्रेंडली फायट म्हणून जाल्यो. ह्यो फ्रेंडली फायटा करतूच नाशिल्ले पूण त्यो जाल्यो. आतां अलायन्स मातशें बेगीन जाल्लें जाल्यार हांवूय बी तांकां आमचे शेजाऱ्यां आनी हेल्प करूंक शकता. केलें तांकां हेल्प म्हणून कितले ताजे म्हळ्यार 100% इफेक्ट जातलो म्हणून म्हाज्यान आज सांगूंक जायना. इट वॉज टू लेट इन द डे. मातशें जर बेगीन केल्लें जाल्यार तें बरें जावंक शकता. आनी सेकंडली जे अलायन्स तांणी केलें तांचे पक्षाच्या वयल्यान ते सकयल मेरेन पावलेच ना. म्हळ्यार वी हॅड टू फायट इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट्स ओवर काँग्रेस पीपल, which was unfortunate. That is what it is. We have fought it out. We have put everything in the fight. आम्ही घराकडे बसून इलेक्शन करूंक ना. हे जिल्हा इलेक्शन पर्सनली म्हाका कांय फायद्याचें न्ही. हांव जिल्हा वाठारांत पडत ना, हांव म्युनिसिपल एरियेन येता. आमी ते एक अलायन्साचे टॉक स्टार्ट केले आनी तेन्ना उलोवंक लागले आनी एक ट्रेलर कसो दाखोवया अशें म्हणून हांव तातूंत भितर पडलो. नाजाल्यार म्हाकाय बी व्हडलो इंट्रस्ट नाशिल्लो. आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून हे पयलेंदा जिल्हा इलेक्शनात उतरल्यात. साऊथ गोवान तुम्ही कशें पळयता युती तुमची कशी कितें जातली अशें युतीचो रिजल्ट कसो येतलो? साऊथ गोवान म्हाका दिसता आमचे सायडींतल्या म्हळ्यार आमी साऊथ गोवान 3 मतदारसंघ फायट केल्या. 4 मतदारसंघ फायट केल्या. 4रांतले 3 सीट आमी जिखतले अशें म्हाज्यान म्हणूं येता. 4रांतले 3 सीट. नॉर्थ गोवान 5 आमी 2 या 3 सीट जिखतले अशें सिच्युएशन.